मांडलं कधी विषय मांडलं हे आमची कमिटी सगळी तुम्ही रावपा शकता म्हणून आता तुम्ही काम करा तुम्ही रावपा शकता म्हणलं दोन दिवस स्टँडिंग कमिटी त्याच्या बाबा गोष्टी झाल्यो की फाटले फाटी जे स्कीम ओपन करपाचे आशिल्ले वॉट एवर रिजन नॉट ओपन ते ओपन करपाचे आज कन्फर्म जालें सो दे वील टेक इट अप. दुसरी गोष्ट जी आसा एक चेअरपर्सन बरें काम केलां हांगा मास्कां स्टाफाक घेवपाक जाय पूण ऑलमोस्ट 7,500 मास्कां हाडली स्टाफाक ते 2-3 मास्क चेअरपर्सनान शिवून इन्क्वायरी करता अशे खुबशे गोष्टी फाटल्या कावन्सिलान जाल्ल्यो ह्यो फाटले कावन्सील जे आशिल्ले लास्ट चेअरपर्सन आशिल्लो ताणें टायम मारून बिलां पेमेंट केल्लें तेणें ते फाटल्या चेअरपर्सनाचो आशिल्लो तो आतां कावन्सिलर जाल्लो आसा ताका ताणें इन्क्वायरी करपाक ताणें विचारलें कित्याक लागून दिल्या तो म्हणटा इन्क्वायरी कर अरे इन्क्वायरी कर म्हणटा आपण बेश्टी सान मारली अशें कोणा खबर म्हाका नाका चेअरपर्सन इन्क्वायरी करतलो तिसरी गोष्ट जी आसा आज ज्यो जे मागिदान त्यांनी डिसिजन घेतला की ज्यो गोष्टी फाटले फाटी जावंक ना स्पेशली पे पार्किंगाचे जो इशू करून जाता तो कलेक्टर फुडें आसा हांवें चीफ ऑफिसर इज ऑल्सो डेप्युटी कलेक्टर ऑफ दीस एरिया ताका सगळ्या कलेक्टर कडेन फॉलोअप करून बेगीन नोटिफाय करून जे गोष्टी फाटल्या कावन्सिलान घातलेली जे पार्किंग घेवपाक जाय पार्किंगाचे फी घालपाक जाय चेअरपर्सन केन्ना घातलो तो चालू करपाक हांवें डेप्युटी कलेक्टर फॉलोअप करून मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंगाचे इशू कितें आसा की 2 गोष्टी आहा की 15 ऑगस्टाक केल्ले आसा कमिशन करपाक ऑलमोस्ट काम जाल्लें आसा पूण तेंचे लेबर जो कोविडा टायमार हे लेबर जे आसा जे लागता तांकां मेळोन पूण एक डिले जाता पूण एक टार्गेट दवरलेली आहा 15 ऑगस्टाक इनॉग्रेट करपाक पूण तेंचे लेबर जे आसा ते लेबर वयता ताका लागून हे त्रास जाता सो तेणी मिटींग घेतली फाटले फाटी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. दुसरी बरी गोष्ट जाली की फाटले चेअरपर्सन विश्वासवास जातली जे इतले वर्सांचो विशय आसलो एग्रीमेंट सायन करपाचो 90/10 आनी हे एग्रीमेंट सायन करपाक जेंकां प्रॉपर डॉक्युमेंट आसा ते सायन करपाक लागले आनी हें जातकीर ते बिल्डींग मोडपाचो हातीन घेतले एक शिफ्टिंग ऑफ गाडे जे आसा थिंगा 10-11 गाडये लास्ट कावन्सिला मिटिंगाक कन्फर्म जाल्ले आसा तांकां बोवाळ जाल्लो की कोणें मारल्यार जगाक खबर आसा सो तांकां आतां ते एग्रीमेंट करून ते शिफ्ट करून मागीर बिल्डींग मोडपाचें 90/10 ओल्ड बिल्डींग सगळे कामाची बिल्डींग मोडपाचें हातीन घेतले केन्ना सुरू ना इशू कितें आहा मी तेन्नाय प्रॉमिस केले एज आमदार हे वाठाराचो हांवें लोकांक प्रॉमिस केल्लें जे पर्यंत तेंचे सगळे डिफिकल्टी सॉल्व जायना ते पर्यंत आमी बिल्डींग मोडचे ना म्हणून ती तशी उरली बिल्डींग मोडपाक परमिशन केन्ना येयलें आतां तांकां सिग्नेचर जे आसा एग्रीमेंटाचें सिग्नेचर चेअरपर्सन फॉलोअप करता आनी जाता तितले बेगीन तो करतलो वन सगळे एग्रीमेंट आतां एक दोग जाणां लागून उरचें ना मेजॉरिटी जेन्ना एग्रीमेंट जाले आनी तांकां अलॉट करता एज पर एप्रूव्ड प्लॅन लोकांक ते परवानी मागीर ऑटोमॅटिकली 11 जाण शिफ्ट करतली तांकां ते मागीर आमी बिल्डींग मोडपाक घेतल्या बरें तापलां तातूंत भितर कितें ना कितें इशू काडपाक सोदता कितें ना कितें इशू जाय म्हाका दिसलें कितें एक बरो व्हडलो कितें इशू काडटले काय म्हणून सादें मास्कांचो इशू काडला काळपट दिसता म्हाका हांची 90,000 रुपयाचें करप्शन जर तर हांव करपाक शकता किंवा आमी कोणी करपाक शकता जाल्यार हांच्या लेवलान कितें चिंतपाचें अशें दिसता म्हाका कारण मास्कांचें जें आसा ती सगळीं बिलां आनी सगळीं आसा
एक म्हणल्यार आतां ती मास्कां कोणाक दिली ती इन्क्वायरी करपा जाय, ती इन्क्वायरी करपाक सांगल्या. मास्कां त्या टायमार इतलें पॅन्डेमिकाचें आशिल्लें, मास्कां मेळनाशिल्लीं. खंयच्यानी जाल्यार प्रोक्युअर करपाक मास्कां जाय आशिल्लीं. सो कोणाक तो बाबा सांगून एमर्जन्सी हाडून अशें करून दिताले. पण फक्त मास्कां कोणाक दिल्या ती पळोवपाक जाय सारकी हातान पावल्या काय ना. इन्क्वायरी करपाची 100% करपाची. तिथं काय काय ना ॲब्सोल्युटली काय ना. तो कोणी हांव आसूं ना कोणी आसूं रॉंग जर तर जाला जाल्यार 100% इन्क्वायरी करपाकच जाय सामकी. फाटले खेपे तुमी एक बोगस सर्टिफिकेटीचे विशय येयलो तेजेर कितें जालो फायनल कितें केलो? फायनल म्हणल्यार ज्या क्लार्काक चीफ ऑफिसरान कंप्लेन करपाक चीफ ऑफिसर कॅन गीव रायट टू एनीबडी. नाल्यार कोणाक दिवना रायट दिलो चीफ ऑफिसरान अनकॅल्क्युलेट कर म्हणून डी एस पी अबायड बाय दॅट. आतां त्या क्लार्काक ताणें एक सांगिल्लें की बाबा तूं वचून कंप्लेन कर कित्याक एमी त्या दिसा निवेर आशिल्लो, इट वॉज एमर्जन्सी ऑल्सो. एक खंयच्यान जावन तें पळोवपाक जाय. इम्पॉर्टंट ती हें न्ही की बाबा कोणें कंप्लेन केली कोणें करपाक जाय आशिल्ली. दीस इज नॉट इम्पॉर्टंट. फ्रॉड चोर थंय उरलो. हो कोणें कंप्लेन केली ताका चोर म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. ताका चोर म्हणपाक पावता. ओके फायन, हे प्रोसिजर सारको केलो ना. आतां करा न्ही प्रोसिजर सारको. ताजेर कांय उलयलें ना. इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणल्यार पासून जावपाकच जाय. जी चूक घडल्या ताजेर इन्क्वायरी जावपाकच जाय. पण डेव्हलपमेंटा कितें उलयले आयज तुमी कावन्सिलर कितें? डेव्हलपमेंटाक आतां आमकां ग्रांट्स कितले आशिल्ले, ग्रांट्साक पयशे कितले आयल्या, 14 फायनान्साक कितले पयशे आयल्या ते आमकां मातशें कळून सांगलां. कित्याक आतां प्रोसिजरी मातसो चेंज जाला की पयलीं कित्याक रेजोल्युशन घेतलें जातालें. आतां ताका खातीर डिटेल दिवपाक पडटा की खंयच्यान खंय पर्यंत करता, पयलीं गटर आशिल्लो काय ना किंवा कितें वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ताका दिवपाक पडटा. सो तो रिक्वायरमेंट दिवपाक पडटा म्हणून आमी रेजोल्युशन म्हणल्यार आतां कितें आसा तें ड्राफ्ट मागीर करया आनी वॉट एवर डेव्हलपमेंट कोण कोणाक आसा तें करपाचो आसा. तुमी थोडे प्रपोजल कितें दवरले आयज रिक्षा पेट्रोला सी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान सर्कुलर आयिल्लें की एक इलेक्ट्रीक व्हेकल आमकां मेळटा म्हणून. बिफोर दॅट ओनली आय वॉज सपोज टू सजेस्ट कितें म्हणून की आमच्यो ज्यो रिक्षा आसा गार्बेजच्यो त्यो रिक्षा आतां पेट्रोलाचेर डिझलाचेर चलता. आज तुमी जाणा पेट्रोल डिझल खंय पावला तें काय देंवपाचें काय अशें जर दिसना. जो पर्यंत हो गव्हर्मेंट देंवना तो पर्यंत तरी हें पेट्रोल देंवचें ना. गव्हर्मेंट देंवलो जाल्यार पेट्रोल देंवपाचे चान्सीस चड आसा. सो हें पेट्रोल जेन्ना वाडटा तेन्ना आमी ताका सजेस्ट केलें की आमच्यो ज्यो रिक्षा आसा त्यो एजन्सी कडेन उलोवन ताका जर तर बॅटरी ऑपरेटेड रिक्षा करपाक मेळटा, इलेक्ट्रिकल रिक्षा करपाक मेळटा जाल्यार एक खंय पळया. तें जालें जाल्यार आमकां मातशें पेट्रोलाचें बर्डन कमी पडटा. आतां इतलेंच मागता की हें पळोवन आपल्या फायद्याक लागून लायटीचीं बिलां वाडयना जाल्यार पुरो. कित्याक थंय मागीर त्यो लायटी चार्ज हें जातले न्ही, चार्ज जातले न्ही. सो लायटीचेर चार्ज जाता म्हणून आपल्याक कितें तरी मेळटलें अशें म्हणून तें मात वाडयना जाल्यार पुरो. इतलेंच मागता. आयज आमची स्पेशल मिटींग आशिल्ली आनी फाटली मिटींग स्पेशली फाटली मिटींगेच्या मिटींग कन्फर्म करपाचें आशिल्लें. तातूंत एक 2-4 विशय आशिल्ले. ते म्हणल्यार आमचें जें सुडा मार्केट जो आसा, जें भाजी मार्केट आसा तेंचे प्लॅटफॉर्म आसा ते एलॉटमेंटूय करपाचें आशिल्लें आनी ते थोडे रिपेर करपाचें आशिल्लें. ताका लागून आमचो एक विशय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबशे विशय आयले आनी आनीक मुद्दम एक सांगपाचें म्हळ्यार आनीक 2 विशय अशे आयले की ही गेल्ली कावन्सिला भितर म्हाका जेन्ना हांव बिलाचेर सायन मारपाक गेलो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की मास्काचो हे कोविडाच्या हितून मास्काचो घोटाळो जाला. जवळ जवळ 80,000 बिलांचे स्टाफाच्या नांवान मास्क घेतले दाखयता, बिल दाखयता, बिलांचे थोडी बिल दाखयता, रेट सगळे बिली दाखयता, GST दाखयना, अशी मेळत तशी बोगस बिल आसात आनी 79,000 सुमार तातूंतल्यान इन्वेस्टमेंट केले दाखयता. ताजे नंतर 14 फायनान्सांतल्यान जवळ जवळ 5,000 गव्हर्मेंट कडच्यान मास्क घेतले म्हणून जवळ जवळ 8,500 मास्क जो आमचो सगळो स्टाफ आसा 65 स्टाफ आसा आनी पर्संटेज काडून गेल्यार एक एकट्याक कितली मास्क पडले पळय असो हो मास्काचो घोटाळो घडयलो. हांवें स्टाफाक विचारलें की बाबा तुमकां कितली मास्क मेळ्ळा. ताणें म्हाका सरळ सांगलें आमकां 2 मास्क मेळ्ळा. उरले मास्क खंय तें खबर ना अशें आमकां म्हणून हांवें आज हे कावन्सिला मुद्दाम मांडलें की आदलो एक तितून भितर आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो ताजेय तिजेर सायन आसा. हांवें मुद्दाम एक विशय मांडलो की कळपाक जाय लोकांक जनतेक हे मास्काच्या स्टाफाच्या नांवान हे मास्काचो घोटाळो जाला. म्हणटकीच हांवें विशय मिटिंगे मांडलो. तसोच दुसरी कितें जाला, दुसरो एक विशय आसा कोण तरी आमचो आदलो कावन्सिलर तो दुसऱ्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या नांवान बेश्टी सगळे आपल्या एप्लिकेशन नांवां बरयलात EMD आपल्या सेक्युरिटी दिवची म्हणून. खरें म्हळ्यार ते जेन्ना टेंडर घेतात तेन्ना आपल्या लेटरीचेर हें करतात
आनी आतां पळयलें जाल्यार विशय नांवान मातशे कॉन्ट्रॅक्टाच्या नांवान EMD तो मागता आनी सायनी ज्यो आसात त्यो बोगस सायनी आसात त्यो त्या कॉन्ट्रॅक्टाच्या न्हू त्यो कॉन्ट्रॅक्टर हांवें विचारलें सर कॉन्ट्रॅक्टर विचारलें ह्यो सायनी तुमची काय म्हणून ताणें सरळ म्हाका सांगलें ह्यो सायनी आमची न्हू म्हणून तेन्ना ह्यो बोगस सायन मारून हो कोण तरी मनीस त्यांची EMD उठोवपाक सोदता तेन्ना हांवें ना ताजें नांव ते कॉन्ट्रॅक्टार नांव मेन्शन केलें तेन्ना हांवें सिवल सांगले कडेन हेजेर इन्क्वायरी करता पयलीं कावन्सिलान गोलमाल केला ना गोलमाल ना हांवें म्हाजे नजरेक कितें केला हांवें उजवाडा हाडला आनी ताजेर हांवें सिवल सांगलां की ताजेर इन्क्वायरी करची ज्या स्टाफाच्या नांवान इतलो मास्क घोटाळो जाला तो खंय गेलो तो सांग्यार पावलो काय आनी खंय पावलो ताजेर म्हाका इन्क्वायरी जावपाक जाय हय लॅपटॉप आमचो म्युन्सिपालिटीचो लॅपटॉप आशिल्लो तो म्हाका दिसता आमचो आदलो CEO घेवन गेला ताणें तो रिटर्न दिता म्हणून सांगला तरी कामां लागून गेलो